म्हजें नांव जेसन आनी आमी इगरेज वाडो मारना शेल्यो रावता. सो आतां हो तुमी पळोवंक शकता, हो वड आहा पळय तो. हो आतां आयज पडलेलो आसा वरदो, की ताका 2 वर्सां पयलीं किंवा कांय वर्सां पयलीं उजो लागलेलो. सो मागता आतां फॉरेस्टा कडेन आनी पंचायती कडेन वड पळोवचो आनी मातसो कातरून घेवचो, की हो खूब डेंजरस जाला आतां. तो हो आमचो मेन रोड हिंगासो मारना शेवले वयता पळय तो. आनी तरी पडला तो इंजर्ड जाल्या दोगांय आयज म्हणटा. आनी तुमी पळोवंक शकता हो सारको मेन रोड आनी बिजी रोड सारको. डेली सकाळीं भुरगीं वयता आनी सांजचे मागीर सकाळीं कामाक वयता. सो मातशें डिपार्टमेंटान आनी पंचायतीन पळोवन घेवचें. कितल्यांक सुमार हो पडला सकाळीं 9 9:30 सुमार हो इन्सिडंट जाला हांगासर. आनी तूं स्कुटरीन वयताले भुरगे हय. चड लागला तांकां काय खबर ना. 9:15 9:15 9:20 भितर म्हाका आवाज येयलो घरा कडेन डम करून कितें पडलां तें. मागीर फोन केल्यार कोणें फोन केलो हांगांतल्यान की झाड वड पडला म्हणून. मागीर वड पडना फुडें हांगूरल्यान म्हाका सांगलें की दोग जाण कॉलेज गोयींग स्टुडंट ते पडले आनी ताका कितें काट लागला आनी हॉस्पिटलान येयला म्हणून. गाडी बिडी तेंची घेवन गेले ती. आनी सोमतोच मागीर फायर ब्रिगेडीक फोन केलो हांवें. आनी सो ट्रॅफीक सेलाक फोन मारलो मातशें पुलीस धरपाक, कित्याक आख्खो रोड ब्लॉक जालो. आनी आमच्या पुलीस स्टेशनाकूय खबर कळयली बाबा हें जालां म्हणून. आनी आमची इलेक्ट्रिसिटी पायली सगळ्यांनी टायम टू टायम सगळें वेवस्थीत काम करून गेलें. मागीर दोग जाण मानाय घालून सगळें क्लियर केलें. विथ दीस photograph I will write to the forest department. Let them come because it's a banyan tree.